म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. मन की बात कार्यावळींत वर्स 2020 आपलो अर्दो प्रवास पुराय केला. ह्या मजगती आमी जायत्या विशयांचेर चर्चा केली. स्वाभाविक आसा की जी वैश्वीक महामारी आयल्या, मनीसकुळयेचेर जें संकट आयलें ताचे विशीं आमी खूब उलयल्यात. मात ह्या दिसांनी लोकां मदीं एक चर्चा खूब जाता की निमणें हें वर्स केन्ना सोंपतलें. कोणें एखाद्याक फोन केलो जाल्यार लेगीत ह्याच विशया वयल्यान उलोवप सुरू जाता की हें वर्स बेगीन कित्याक सोंपना. कोण बरयता, कोण आपल्या इश्टा कडेन चर्चा करता की हें वर्स बरें ना. कोण म्हणटा की 2020 वर्स शुभ ना. लोक अशेंच मागतात की कशेय तरेन हें वर्स एकदाचें वचूं. इश्टानो, केन्ना केन्ना हांव विचार करतां की अशें कित्याक जाता काय. घडये हाचे फाटल्यान लेगीत कितें तरी कारण आसूं येता. 6-7 म्हयने आदीं आमकां खंय खबर आशिल्लें की कोरोना सारकें एक संकट येतलें आनी ताचे आडचो लढो इतलो चलतलो. हें संकट तर आसाच, पूण ताचेच वांगडा देशामुखार दर दिसा नवीं नवीं संकटां येयत आसात. हालींच कांय दिसां आदीं देशाच्या उदेंत वाठारांत सायक्लोन अम्फन आयलें, जाल्यार अस्तंती वाठारांत सायक्लोन निसर्ग आयलें. जायत्या राज्यांतले आमचे शेतकार भाव भयणांक किड्यांच्या हल्ल्याचो त्रास सोंसचो पडटा. आनी कांयच ना जाल्यार देशांतल्या जायत्या वाठारांनी ल्हान ल्हान भुंयकांप जायत आसात. आनी ह्या सगळ्या वांगडाच आमचे कांय शेजारी जे कितें करतात त्या संकटा कडेन लेगीत देश लडटा. खऱ्यांनीच एकाच वांगडा इतलीं संकटां, ह्या स्तराचीं संकटां खूब कमी पळोवपाक मेळटात. परिस्थिती तर अशी आसा की कसलीय घटना घडली जाल्यार लोक ताचो संबंद ह्या संकटा कडेन जोडून पळोवपाक लागल्यात. इश्टानो, आडमेळी येतात, संकटां येतात. मात प्रस्न हो आसा की ह्या आडमेळींक लागून हें वर्स आमी वायट मानचें काय कितें. पयले 6 म्हयने जे तरेन गेल्यात ताका लागून हें वर्स लेगीत अशेंच आसतलें अशें मानप समात हारतलें? ना. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, अजिबात ना. एका वर्सात एक संकट येवं वा 50, संख्या कमी चड जाली म्हूण तें वर्स वायट थारना. भारताचो इतिहासूच संकटां आनी आव्हानांचेर जैत मेळोवन तातूंतल्यान आनीक बरे तरेन मुखार येवपाचो आसा. शेकड्यांनी वर्सां वेगवेगळ्या आक्रमणकर्त्यांनी भारताचेर हल्लो केलो, ताका संकटांत उडयलो. लोकांक दिसलें की भारताची संरचना नश्ट जातली, भारताची संस्कृताय सोंपतली. मात ह्या सगळ्या संकटांक फुडो करून भारत आनीक भव्य जावन मुखार आयलो. इश्टानो, आमचे कडेन म्हणटात, सृजन शाश्वत आसा, सृजन निरंतर आसा. म्हाका एका गिताच्यो कांय ओळी याद जातात. यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता ये पुण्य प्रवाह हमारा. ह्याच गितांत फुडें म्हणा, क्या उसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाएं, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बनकर आए. भारतात लेगीत एके वटेन व्हड व्हड संकटां येत गेली आनी सगळ्यो आडमेळी पयस करीत जायती नवी सृजना लेगीत जाली. नवी साहित्याची रचना जाली, नवे सोद लायले, नवे सिद्धांत रचले. म्हळ्यार संकटाच्या काळांत लेगीत दर एका क्षेत्रांत सृजनाची प्रक्रिया चालूच उरली आनी आमची संस्कृताय फुलत फळत उरली, देश मुखार वचत उरलो. भारतान सदांच संकटांक यशाच्या सोपणांत परिवर्तीत केलां. ह्याच भावनेन आयज आमकां ह्या सगळ्या संकटांतल्यान मुखार वचचें आसा. तुमी लेगीत ह्याच विचारान मुखार सरले. 130 कोटी देशवासी मुखार सरले जाल्यार हेंच वर्स देशा खातीर नवे किर्तीमान रचपी थारतले. ह्याच वर्सा देश नवी उद्दिश्टां पुराय करतलो, नवी झेप घेतलो, नव्या उंचायेचेर पावतलो. म्हाका पुराय विश्वास 130 कोटी देशवासियांच्या शक्तीचेर आसा, तुमच्या सगळ्यांचेर आसा, ह्या देशाच्या महान परंपरेचेर आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, संकट कितलेंय व्हड आसूं, भारताचे संस्कार निस्वार्थ भावनेन सेवा करपाची उर्बा दितात. भारतान जे तरेन कठीण काळांत संवसाराक मजत केली, ते वरवीं आयज शांतिकाय आनी उदरगतीच्या भारताच्या भुमिकेक आनीक घटाय मेळ्ळ्या. संवसारान ह्या काळांत भारताच्या विश्वबंधुत्व भावनेचो लेगीत अणभव घेतला.
आनी हाचेच वांगडा संवसारान आपली संप्रभुता आनी शिमांचें रक्षण करपा खातीरच्या भारताच्या ताकद आनी कमिटमेंटाक लेगीत अणभवला. लडाखांत भारताच्या भुंयेचेर वायट नदर दवरप्यांक सणसणीत जाब मेळ्ळ्या. भारताक इश्टागत दवरपाक कळटा जाल्यार दोळ्यान दोळे घालून पळोवप आनी योग्य ती जाप दिवप लेगीत कळटा. आमच्या वीर सैनिकांनी दाखोवन दिलां की ते केन्नाच महाभारतीचो सन्मान उणो जावपाक दिवचे नात. इश्टानो, लडाखांत आमचे जे वीर जवान शहीद जाले तांच्या शौर्याक पुराय देश नमन करता, श्रद्धांजली दिता. पुराय देश तांचे प्रती कृतज्ञ आसा, तांचे मुखार नतमस्तक जाता. ह्या इश्टांच्या परिवाराप्रमाण दर एक भारतीय लेगीत तांकां वगडायल्ल्याचें दुख्ख अणभवता. आमच्या शूरपुतांच्या बलिदानाचेर तांच्या घरच्यांक जो अभिमान आसा, जी भावना आसा, हीच तर देशाची ताकद आसा. तुम्ही पळयलाच आसतलें, जांचे पूत शहीद जाले ते माता पिता आपल्या हेर चल्यांक, घरांतल्या हेर भुरग्यांक लश्करांत धाडपाविशीं उलयतात. बिहारांत रावपी शहीद कुंदन कुमार हांच्या पित्याचे शब्द तर कानांत घुमत आसात. ते म्हणटाले, आपूण आपल्या नातरांक लेगीत देशाच्या संरक्षणा खातीर सैन्यात धाडटलो. होच विश्वास दर एका शहिदाच्या परिवारामदीं आसा. वास्तवीक ह्या परिवारांचो त्याग पूजनीय आसा. भारत मातेच्या रक्षणाच्या ज्या संकल्पा खातीर ह्या जवानांनी आपलें बलिदान दिलां, तोच संकल्प आमी आमच्या जिणेचें ध्येय मानपाक जाय. आमचो दर एक यत्न ह्याच दिशेन मुखार वचपाक जाय, जे वरवीं शिमांच्या रक्षणाची देशाची ताकद वाडटली. देश अदीक सक्षम जावचो, देश आत्मनिर्भर जावचो, हीच आमच्या शहिदांक खरी श्रद्धांजली थारतली. म्हाका असमच्या रजनी हांणी बरयलां, उदेंत लडाखांत जें जालें तें पळयले उपरांत तांणी एक प्रतिज्ञा केल्या की त्यो फक्त लोकलूच खरेदी करतल्यो, इतलेंच न्हय जाल्यार लोकल खातीर वोकल लेगीत जातल्यो. अशे संदेश देशांतल्या जायत्या वाठारांतल्यान येत आसात. जायते लोक म्हाका चीट बरोवन सांगतात की ते ह्या नदरेन मुखार चलपाक लागल्यात. ह्याच तरेन तमिळनाडूच्या मदुराय सावन मोहन राममूर्ती बरयतात की ते भारताक डिफेन्स मळार आत्मनिर्भर जाल्लो पळोवपाक सोदतात. इश्टानो, सुटके आदीं आमचो देश डिफेन्स सेक्टराच्या मळार हेर जायत्या देशांच्याय फुडें आशिल्लो. आमच्या देशांत जायती ऑर्डिनन्स फॅक्टरी आसताल्यो. त्या वेळार जायते देश जे आमच्या फाटीं आशिल्ले ते आयज आमच्या मुखार पावल्यात. सुटके उपरांत आमच्या डिफेन्स सेक्टर मळाचेर आमी जो वावर करपाक जाय आशिल्लो, आमच्या पोन्न्य अणभवाचो जो लाव आमी घेवपाक जाय आशिल्लो, तो आमी घेतलो ना. मात आयज डिफेन्स सेक्टरांत टॅक्नॉलॉजीच्या मळार भारत मुखार सरपाचो सेगीत यत्न करीत आसा. भारत आत्मनिर्भरतेच्या वाटेर पावलां मारीत आसा. इश्टानो, खंयची मोहीम पिपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी बगर पुराय जावंक शकना, यशस्वी जावंक शकना. हाकाच लागून आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेन एक नागरीक म्हूण आमचो सगळ्यांचो संकल्प, समर्पण आनी सहयोग खूप गरजेचो आसा. तुम्ही लोकल खरेदी केलें, लोकल खातीर वोकल जालें जाल्यार निश्चित समजात की देश घटमूट करपाक तुमी तुमची भूमिका घेत आसात. ही लेगीत एक तरेन देशाची सेवाच आसा. तुम्ही खंयच्याय प्रोफेशनांत आसूं, दर एका सुवातेर देश सेवेक खूप वाव आसा. देशाची गरज वळखून जे कार्य करतात ती देशाची सेवाच आसता. तुमची हीच सेवा खंय ना खंय देशाक घटमूट करता. आनी आमकां हें लेगीत याद दवरचें आसा की आमचो देश जितलो घटमूट जातलो, संवसारांत शांतिकायेची शक्यताय तितलीच चड आसतली. आमचे कडेन म्हणटात, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ती परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय. म्हळ्यार जर स्वभाव दुष्ट आसत जाल्यार मनीस विद्येचो उपेग विवादा खातीर, धनाचो उपेग घमेंडे खातीर आनी ताकदीचो उपेग हेरांक त्रास दिवपा खातीर करता. मात सज्जनाची विद्या ज्ञाना खातीर, धन मजती खातीर आनी ताकद रक्षणा खातीर उपेग जाता. भारतान सदांच आपली ताकद ह्याच भावनेन वापरल्या. भारताचो संकल्प आसा,
भारताच्या स्वाभिमान आणि संप्रभुतेचे रक्षण भारताचे ध्येय असा आत्मनिर्भर भारत. भारताची परंपरा असा विश्वास आणि इष्टागत. भारताची भावना असा भावपण. ह्याच आदर्शांवरवी आम्ही मुखार वचत रावतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कोरोना संकट काळात देश लॉकडाऊनांतल्यान भायर आयला. आता आमी अनलॉक पावण्यार आसात. अनलॉकच्या काळात 2 गजालींचेर चड फोकस करचो आसा. कोरोनाक हारोवप आनी अर्थवेवस्था घटमूट करप, तिका घटाय दिवप. इश्टानो, लॉकडाऊन परस चड सतर्कता आमकां अनलॉक पावण्यार बाळगुपाक जाय. तुमची सतर्कताच तुमकां कोरोना सावन वाटायतली. ही गजाल सदांच मतीन दवरात की जर तुमी मास्क वापरले नात, 2 गज की दुरी हाचे पालन केलें नात वा हेर सुरक्षा पाळिना जाल्यार तुमी स्वता वांगडा हेरांक लेगीत धोक्यांत घालतात. खास करून घरांतलीं भुरगीं आनी जाणटे हांचे लागीं म्हजें मागणें आसा आनी परतून परतून हांव हें मागणें करतां की कसलेंच तरेची हलगर्जीपणां करूं नाकात. आपली जतनाय घेयात आनी हेरांची लेगीत. इश्टानो, अनलॉकांत जायत्यो अश्यो गजाली लेगीत अनलॉक जावपाक लागल्यात, जातूंत भारत दशकां सावन बांदून आशिल्लो. वर्सां सावन आमचो मायनिंग सेक्टर लॉकडावनांत आशिल्लो. कमर्शियल ऑक्शनाक मंजुरी दिवपाच्या एका निर्णयान पुराय स्थिती बदलून उडयल्या. कांय दिसां आदींच स्पेस सेक्टरांत इतिहासीक बदल केल्यात. ह्या बदलांवरवीं कितलींशींच वर्सां लॉकडावनांत अडकून उरिल्ल्या ह्या सेक्टराक सुटका मेळ्ळी. हाका लागून आत्मनिर्भर भारत अभियानाक फकत गती मेळची ना जाल्यार देश टॅक्नॉलॉजींत लेगीत एडव्हान्स जातलो. आमच्या शेती मळाकडेन पळयलें जाल्यार ह्या सेक्टरांत लेगीत जायत्यो गजाली दशकां सावन लॉकडावनांत अडकून आशिल्ल्यो. ह्या सेक्टराक लेगीत आतां अनलॉक केलां. हाका लागून एके वटेन शेतकारांक आपलें उत्पादन खंयूय कोणाकूय विकपाची मेकळीक मेळ्ळ्या, जाल्यार दुसरे वटेन तांकां रीण मेळप लेगीत निश्चित जालां. अशे जायते वाठार आसात जे कडेन आमचो देश ह्या संकटांत इतिहासीक निर्णय घेवन उदरगतीचे नवे मार्ग उक्ते करीत आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, दर म्हयन्याक आमी अश्यो जायत्यो खबरो वाचतात आनी पळयतात ज्यो आमकां भावूक करतात. ह्यो गजाली आमकां याद करून दितात कशे तरेन दर एक भारतीय एकमेकांची मजत करपाक तयार आसा आनी जें कितें करप शक्य आसा ते खातीर वावुरता. अरुणाचल प्रदेशांतली अशीच एक प्रेरक खबर म्हाका मिडियांत वाचपाक मेळ्ळी. हांगा सियांग जिल्ह्यांत मिरेम गांवांत जें वेगळें काम करून दाखयलां तें पुराय देशा खातीर एक देख थारला. ह्या गांवांतले जायते लोक भायर नोकरी करतात. गांवांतल्या लोकांनी पळयलें की कोरोना महामारीच्या काळांत हे सगळे लोक आपल्या गांवांत परतून येवपाक लागल्यात. अशा परिस्थितींत गांवांतल्या लोकांनी गांवच्या भायरूच क्वॉरंटायनची वेवस्था करपाचो निर्णय घेतलो. तांणी आपसांत मेळून गांवासावन कांय अंतराचेर 14 अस्थायी झोपड्यो तयार केल्यो आनी थारायलें की जेन्ना गांवांतले लोक परतून येतले तेन्ना तांकां ह्या झोपड्यांत कांय दिसां खातीर क्वॉरंटायन करून दवरतले. ह्या झोपड्यां भितर शौचालय, वीज, उदक, दिसपट्टे गरजेच्यो सगळ्यो गजाली उपलब्ध करून दिल्यो. निश्चितपणान मिरेम गांवच्या लोकांनी सामुहीक यत्न आनी जागरूकतेक लागून सगळ्यांचे लक्ष आपले वटेन आकर्शीत करून घेतले. इश्टानो, आमचे कडेन म्हणटात, स्वभावम न जहाती एव साधुः आपद्रतोपी सन कर्पूरः पावक स्पृष्टः सौरभम लभते तराम. म्हळ्यार उज्यात तापले उपरांत लेगीत कापूर जे तरेन आपलो सुगंध सोडिना ते प्रमाण बरे लोक संकटांत लेगीत आपले गुण स्वभाव सोडिनात. आयज आमच्या देशाची जी श्रमशक्ती आसा, जे श्रमीक इश्ट आसात ते लेगीत हाची जिती देख आसात. तुमी पळयात, ह्या दिसांनी आमच्या प्रवासी श्रमिकांच्यो कितल्योश्योच काणयो मुखार येतात ज्यो आमकां उर्बा दितात. युपीच्या बाराबंकी गांवांत परतून आयिल्ल्या मजुरांनी कल्याणी न्हंयेचें प्राकृतीक स्वरूप परतून हाडपा खातीर काम सुरू केलां. न्हंयेचो उद्धार जाता तें पळोवन लागसरचे शेतकार लोक लेगीत उत्साहीत जाल्यात. गांवांत आयले उपरांत क्वॉरंटायन सेंटरांत रावन, आयसोलेशन सेंटरांत रावन आमच्या श्रमीक इश्टांनी जे तरेन आपल्या कुशळटायेचो वापर करून आपल्या भोंवतणची स्थिती बदलल्या तें अद्भुत आसा. मात इश्टानो, अश्यो कितल्योश्योच काणयो देशाच्या लाखांनी गांवागांवांत आसात
ज्यो आमचे मेरेन पावूंक नात. जे तरेचो आमच्या देशाचो स्वभाव आसा, म्हाका विश्वास आसा की इश्टानो, तुमच्या गांवांत लेगीत तुमच्या भोंवतणी अश्यो जायत्यो घडणुको घडल्या आसतल्यो. जर तुमच्या लक्षांत अशी एखादी गजाल आयल्या आसत जाल्यार तुमी ती प्रेरक घटना म्हाका बरोवन धाडात. संकटाच्या काळांत ह्यो सकारात्मक घटना, ह्यो काणयो हेरांक लेगीत खूब उर्बा दितल्यो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कोरोना व्हायरसान निश्चितपणान जीण जगपाच्या आमच्या पद्दतींत बदल घडोवन हाडला. हांव लंडन सावन प्रकाशीत फायनान्शियल टायम्सांत एक लेख वाचतालो. तातूंत बरयल्लें की कोरोना काळांत आलें, हळद हांचे वांगडा हेर मसाल्यांची मागणी एशिया वांगडाच अमेरिकेंत लेगीत वाडल्या. पुराय संवसाराचें लक्ष सद्याक आपली इम्युनिटी वाडोवपाचेर आसा आनी इम्युनिटी वाडोवपी ह्या गजालींचो संबंद आमच्या देशाकडेन आसा. आमी ह्या गजालींची विशेषता संवसारांतल्या लोकांक अशा साध्या आनी सरळ भाशेन सांगपाक जाय, जे वरवीं ते सहजपणान समजतले आनी आमी एक हेल्दियर प्लॅनेट घडोवपांत आपलें योगदान दिवंक शकतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कोरोना सारकें संकट येवंक नाशिल्लें जाल्यार घडये जीवन म्हळ्यार कितें, जीवन कित्याक आसा, जीवन कशें आसा, आमकां हाची जाणीवूच जावची नाशिल्ली. जायते लोक हाकाच लागून मानसीक तणावात जियेतात. जाल्यार दुसरे वटेन लोकांनी म्हाका हें लेगीत शेअर केलां की कशे तरेन लॉकडावन काळांत खोशयेचे ल्हान ल्हान पैलू तांणी जिणेंत रिडिस्कवर केल्यात. जायत्या लोकांनी म्हाका पारंपारीक इंडोर गेम्स खेळपाच्या आनी पुराय परिवारा वांगडा ताची खोस भोगपाच्या आपल्या अणभवाविशीं बरयलां. इश्टानो, आमच्या देशाकडेन पारंपारीक खेळांचें खूब समृद्ध दायज आसा. देखीक तुमी एका खेळाचें नांव आयकलां आसतलें, पचिसी. हो खेळ तमिळनाडूंत पल्लांगुली, कर्नाटकांत अलीगुली मणे आनी आंध्र प्रदेशांत वामन गुंटलू नांवान खेळटात. हो एक प्रकारचो स्ट्रॅटेजी गेम आसा, जातूंत एक बोर्ड वापरतात. तातूंत जायत्यो खांची आसतात. त्या खांचींनी आशिल्ली गुळी वा बी खेळगड्यांनी पकडची आसता. अशें म्हणटात की हो गेम दक्षिण भारतांतल्यान दक्षिण उदेंत आशिया आनी उपरांत संवसारांत पातळ्ळा. इश्टानो, आयज दर एक भुरगो सापशिडी खेळा विशीं जाणा. मात तुमकां खबर आसा की हो खेळ भारतांतल्या एक पारंपारीक गेमचें रूप आसा, जाका मोक्ष पाठम वा परमपदम म्हणटात. आमचे कडेन आनीक एक पारंपारीक खेळ आसा, गुट्टा. जाणटे लेगीत गुट्टे खेळटात आनी भुरगे लेगीत. बस एकाच सायजचे 5 फातर घेयात आनी गुट्टे खेळपाक तयार. एक फातर हवेत उडयात आनी हो फातर हवेत आसा तो मेरेन जमनीवेले बाकीचे फातर तुमी उखलचे आसता. आमचे कडेन चडशा इंडोर खेळां खातीर खंयच्याच व्हड साधनांची गरज आसना. कोणूय एखादो चॉक वा फातर हाडटा, जमनीचेर कांय ओळी मारता आनी खेळ सुरू जाता. ज्या खेळांत डायस जाय थंय कवड्यो वा चिचारे वापरून लेगीत काम जाता. इश्टानो, म्हाका खबर आसा आयज जेन्ना हांव ह्यो गजाली करता तेन्ना जायते लोक आपल्या भुरगेपणांत गेले आसतले. जायत्या लोकांक आपल्या भुरगेपणांतले दीस याद आयले आसतले. हांव इतलेंच म्हणटलों की तुमी ते दीस विसरले कित्याक? त्या खेळांक कित्याक विसरले? घरांतले नाना नानी, दादा दादी, घरांतले जाणटे हांकां म्हजो आग्रो आसा की जर तुमी नव्या पिळगे भितर हे खेळ ट्रान्स्फर करचे नात जाल्यार मागीर कोण करतलो? जेन्ना ऑनलायन अभ्यासाचो विशय येता तेन्ना बॅलन्स सादपा खातीर, ऑनलायन खेळा सावन मुक्ती मेळोवपा खातीर लेगीत आमकां हें करचेंच पडटलें. आमची तरणाटी पिळगी, आमचे स्टार्टअप्स हांचे खातीर लेगीत हांगा एक नवी संद आसा आनी घटमूट संद आसा. आमी भारताच्या पारंपारीक इंडोर गेम्साक नव्या आनी आकर्शक रुपांत प्रस्तुत करुया. तांचे कडेन संबंदीत वस्तू एकठांय करपी, सप्लाय करपी स्टार्टअप्स खूब पॉप्युलर जातले आनी आमकां हें लेगीत याद दवरचें आसा की आमचे भारतीय खेळ लेगीत लोकल आसात आनी आमी लोकल खातीर वोकल जावपाची प्रतिज्ञा हें आदींच घेतल्या. म्हज्या माणकुल्या इश्टांकडेन, घरांतल्या भुरग्यांकडेन, ल्हान इश्टांकडेन आयज हांव एक खाशेलो आग्रो करतां. भुरग्यानो, तुमी म्हजो आग्रो मानतले न्हय? पळयात, म्हजो आग्रो आसा
की हांव जें सांगतां तें तुमी निश्चित करात. एक काम करात, जेन्ना थोडोसो वेळ मेळटा तेन्ना पालकांक विचारून मोबायल घेयात आनी आपल्या दादा दादी, नाना नानी वा घरांत जीं जाणटीं आसात तांचो इंटरव्ह्यू रेकॉर्ड करात. आपल्या मोबायल फोनांत रेकॉर्ड करात. तुमी टीव्हीचेर पळयलां आसतलें कशे तरेन पत्रकार इंटरव्ह्यू करतात. तशेंच तरेन इंटरव्ह्यू तुमी करात आनी तुमी तांकां प्रस्न कितें विचारतले हांव तुमकां कांय सुचोवण्यो दितां. तुमी तांकां निश्चित विचारात की भुरगेपणांत तांची जीण कशी आशिल्ली. ते कसले खेळ खेळटाले, केन्ना नाटक पळोवपाक वताले, सिनेमा पळोवपाक वताले, केन्ना सुटयांच्या दिसांनी मामाच्या घरा वताले, केन्ना शेतांनी वताले, परब कशी मनयताले, जाय त्यो गजाली तुमी तांकां विचारूंक शकतात. तांकांय बी 40-50 वर्सां पोन्न्या, 60 वर्सां पोन्न्या आपल्या जिणेंत वचप खोस दितले आनी तुमकां 40-50 वर्सां आदी हिंदुस्तान कसो आशिल्लो, तुमी जंय रावतात तो वाठार कसो आशिल्लो, थंय सरभोंवतण कशी आशिल्ली, लोकांची जीण कशी आशिल्ली, सगळ्यो गजाली खूब सोंपेपणान तुमकां शिकपाक मेळटल्यो. आनी तुमी पळयात, तुमकां खूब खोस जातली आनी तुमच्या परिवारा खातीर लेगीत हो एक अमुल्य खजिनो थारतलो. एक खूब बरो व्हिडिओ आल्बम तयार जातलो. इश्टानो, हें खरें आत्मकथा वा चरित्र, ऑटोबायोग्राफी वा बायोग्राफी, इतिहासाच्या सत्या कडेन आनीक लागीं वचपाक खूब उपेगी माध्यम आसा. तुमी लेगीत आपल्या जाणट्या कडेन उलयतले तेन्ना तांचो काळ, तांचें भुरगेपण, तांच्या तरणाट्या काळांतल्यो गजाली आनीक सोंपेपणान समजतले. ही एक खूब बरी संद आसा. जाणटे लेगीत आपल्या भुरगेपणाविशीं, त्या काळाविशीं आपल्या घरांतल्या भुरग्यांक सांगतले. इश्टानो, देशाच्या चडशा वाठारांनी आतां मनसून पावला. हे खेपे पावसा संदर्भांत हवामान विज्ञानीक लेगीत खूब उत्साहीत आसात. खूब उमेद ते व्यक्त करतात. पावस बरो पडलो जाल्यार आमच्या शेतकारांची शेती बरी जातली. वातावरण लेगीत पाचवेचार जातले. पावसाच्या काळात प्रकृती लेगीत स्वताक रिजुविनेट करून घेता. मनीस प्राकृतीक संसाधनांचो जितलो वापर करता, प्रकृती एके तरेन पावसांत ताची भरपाय करता, रिफिलिंग करता. मात हें रिफिलिंग तेन्नाच जावंक शकता जेन्ना आमी लेगीत धरती माचो आदार करतले, आपली जापसालदारकी सांबाळटले. आमी केल्लो इल्लोसो यत्न लेगीत प्रकृतीक पर्यावरणाक खूब मजत करता. आमचे जायते देशवासी ह्या मळार खूब काम करतात. कर्नाटकांतल्या मंडावली वाठारांत 80-85 वर्सांचे एक जाणटे आसात, कामेगौडा. कामेगौडाजी एक सामान्य शेतकार आसात, मात तांचें व्यक्तित्व असामान्य आसा. तांणी एक अशें काम केलां की कोणूय अजापीत जातलो. 80-85 वर्सां पिरायेचे कामेगौडा जनावरां पाळटात, मात तेच वांगडा तांणी आपल्या वाठारांत नव्यो तळयो तयार करपाचो वावर लेगीत हातांत घेतला. ते आपल्या वाठारांतली उदकाची समस्या पयस करपाक वावुरतात. देखून उदका संरक्षणा खातीर ल्हान ल्हान तलाव तयार करपाच्या वावरांत ते आसात. तुमी जाणा जावन अजापीत जातले की 80-85 वर्सां पिरायेच्या कामेगौडा हांणी आतां मेरेन 16 तलाव खणल्यात आपल्या मेहनती वरवीं, आपल्या परिश्रमा वरवीं. घडये हे तलाव खूब व्हड आकाराचे आसचे नात, मात तांचो यत्न मात खूब व्हड आसा. आयज पुराय वाठाराक ह्या तलावांक लागून एक नवें जीवन मेळ्ळां. इश्टानो, गुजरातच्या वडोदरांतली एक देख खूब उर्बा दिवपी आसा. हांगा जिल्लो प्रशासन आनी थळाव्या लोकांनी मेळून एक बेस बरी मोहीम सुरू केली. ह्या मोहिमेक लागून आयज वडोदरांत 1000 स्कुलांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जावपाक लागला. एका अदमासा प्रमाण हाका लागून दर वर्सा लागीं 10 कोटी लिटर उदक व्हांवन वचपा सावन वाटावतले. इश्टानो, ह्या पावसांत प्रकृतीच्या रक्षणा खातीर, पर्यावरणाच्या रक्षणा खातीर आमी लेगीत हेच तरेन कितें ना कितें विचार करपाची, कितें तरी करपाची सुरवात करपाक जाय. जायत्या वाठारांनी गणेश चतुर्थीची तयारी सुरू जाली आसतली. ह्या खेपे आमी इको फ्रेंडली गणेश मुर्ती करपाचो आनी तांचेच पूजन करपाचो यत्न करूंक शकतात काय? ज्यो मुर्ती न्हंय वा तलावात विसर्जीत केले उपरांत
उदकात जगपी जीवजंतू खातीर संकट थारतात अशा मुर्तींच्या पुजनासावन आमी पयस वचूंक शकतात काय? म्हाका विश्वास आसा की तुमी अशें निश्चित करतले आनी ह्या सगळ्या मदीं आमकां हें लेगीत मतीन दवरचें आसा की मनसून सिजनांत जायते रोग येतात. कोरोना काळांत आमकां ताचे सावन लेगीत सुरक्षीत रावचें आसा. आयुर्वेदीक वखदां, काडो, गरम उदक हांचो उपेग करीत रावात, निरोगी रावात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज 28 जून दिसा भारत अशा एका आदल्या प्रधानमंत्र्याक आर्गां ओंपता जांणी एका नाजूक काळात देशाचें फुडारपण केल्लें. आमचे आदले प्रधानमंत्री श्री P.V. नरसिम्हा रावजी हांच्या जल्म शताब्दी वर्साची आयज सुरवात जाता. जेन्ना आमी P.V. नरसिम्हा रावजी हांचे विशीं उलयतात तेन्ना स्वाभावीकपणान राजकारणी म्हण तांची आशिल्ली मुर्ती आमच्या दोळ्या मुखार येता. पूण ते जायत्या भाशांचे जाणकार आशिल्ले. भारतीय आनी विदेशी भाशा ते उलयताले. ते एके वटेन भारतीय मुल्यां भितर समरशिल्ले जाल्यार दुसरे वटेन तांकां पाश्चात्य साहित्य आनी विज्ञान हांचेय गिन्यान बेस बरें आशिल्ले. ते भारतांतले एक सगळ्यांत अणभवी फुडारी आशिल्ले. मात तांच्या जिणेचो आनी एक आयाम आसा आनी तो खासा उल्लेख करपासारको आसा. आमी ताचे विशीं जाणून घेवपाक जाय. इश्टानो, नरसिम्हा रावजी तरणाट्या पिरायेतूच सुटके झुजांत सामील जाल्ले. हैदराबादच्या निजामान जेन्ना वंदे मातरम गावपाची परवानगी दिवपाक न्हयकार दिलो तेन्ना ताच्या आडच्या आंदोलनात तांणी सक्रीय वांटो घेतलो. त्या वेळार तांची पिराय फकत 17 वर्सां आशिल्ली. ल्हान पिरायेसावनूच श्रीमान नरसिम्हा राव अन्याया आड आवाज काडपाक अग्रेसर आशिल्ले. आपलो आवाज व्हड करपा खातीर ते कसलीच कसर बाकी दवरनाशिल्ले. नरसिम्हा रावजी इतिहास लेगीत खूब बरे तरेन जाणा आशिल्ले. साप्प सामान्य पार्श्वभुमींतल्यान येवन मुखार सरप, शिक्षणाचेर भर दिवप, शिकपाची वृत्ती आनी ह्या सगळ्या वांगडाच तांची नेतृत्व क्षमता हें सगळें स्मरणीय आसा. म्हजो आग्रो आसा की नरसिम्हा रावजी हांच्या जल्म शताब्दी वर्सा तुमी सगळे लोक तांच्या जीवन आनी विचारां विशीं जाणा जावन घेवपाचो यत्न करात. हांव परतून एक फावट तांकां आर्गां ओंपता. म्हज्या मोगाळा देशवासियांनो, हे खेपे मन की बात वरवीं जायत्या विशयांचेर चर्चा जाली. फुडले खेपे जेन्ना आमी मेळटले तेन्ना आनिकूय नव्या विशयांचेर उलोवप जातलें. तुमी तुमचे संदेश, तुमच्यो इनोव्हेटिव्ह आयडियाज म्हाका निश्चित धाडात. आमी सगळे मेळून मुखार वचुया आनी फुडारांत येवपी दीस आनिकूय सकारात्मक आसतले. जशें हांवें सुरवातीक सांगलें, आमी ह्या 2020 वर्साच बेस बरें करतले, मुखार सरतले आनी देश लेगीत नव्या उंचायेचेर पावतलो. म्हाका विश्वास आसा की 2020 भारताक ह्या दशकांत नवी दिशा दिवपी वर्स थारतले. होच विश्वास घेवन तुमी लेगीत मुखार सरात, निरोगी रावात, सकारात्मक रावात. ह्याच शुभेच्छा वरवीं तुमकां सगळ्यांक खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.